देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देव कृपेन बोल्लोली सांज आवडेता. आयज आमचे चिखलेचे पवित्र सोबेक एक व्हड खुशालकायेचो दीस. आयच्या दिसा आमची 50 उमेदवारां, तातूंतली 40 आनी 100 चिखलेचे फिरगोजेंतली, 3 देस्तेरो फिरगोजेंतली आनी 2 सान जेसीन फिरगोजेंतली पवित्र आत्म्याची देणी आपल्या जिवितांत घेवंक फुडें सरतात. पवित्र स्नानान तांकां फावो जाल्लो बावाट तिरावंक ती आतां भोव श्रेश्ठ बीस सायबा बरोबर देव मंदिरांत प्रवेश करतना आमी सगळीं उबी रावून गायोन गावुया. देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. सर्वेस्पराचो पर्व दोंगरा परस व्हरता. सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परस उंच व्हरतें. देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. 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 हिशोब नासलोल्या परसां सगळीं राष्ट्रां थंय जमतात. एकाच ताळ्यान मुरगोटून आनंद भरीत ती म्हणटा. देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. 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 नीट मार्गार आमी चलच्या,
शिकयतलो समेस्तांक समोर दितलो आपले गूण चलयतलो देवाच्या नंबरात चडुया ताच्या मंदिरांत जमुया देवाच्या नंबरात चडुया ताच्या मंदिरांत जमुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं थिरावणेचो संस्कार घेवंक विचून काडलेल्या उमेदवारांनो आवय बापायनो आनी मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमचे फिरगोजेंत एक व्हड खुशालकायेचो दीस आमची तरणाटी थिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जाल्यात आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां देवाचें जिवीत फावो जालोलें ते थिरावणे संस्कारांत ओदीक थीर जाता थिरावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्मो केरीत भाशेन आमचे आनी पवित्र सोबेचे मोदें संबंद वाडयता पवित्र आत्मो आमचेर आपली देणी बोडतेंत ओतयता आमचे जिवीत देव कृपेन नेटोवंक आनी खऱ्या काळजा मनान जेजूचो पाटलाव करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो उगडास करुया आतां पवित्र आत्म्याची देणी मनांत हाडूंक एक एक देणें आमची उमेदवारां आल्तरा फुडें हाडटलीं शाणेपण बरें तें आपणावन आनी वायट तें पयसावन आमचें मन उजवाडायता समजिकाय दुसऱ्यांक आसा ते भाशे मानून घेवंक आनी ताचे सोबे सोंसणीकाय आनी मधुराय दाखोवंक आमकां शिकयता बुद्ध प्रश्नांक आमी सांपडटाव तेन्ना वडिलांची आमी बुद्ध घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय बरी बुद्ध दिवंक आमकां कृपा दिता गोठाय बेन आसतना स्वताची वाट दाखोवंक आमकां आदार दिता जाणवाय आमचें गिन्यान जबाबदारेन वापरूंक आनी ह्या वरी बरेपण विस्तारूंक आमकां जाणवायेन बोत्ता भोगतीपण दुसऱ्यांक माये मोगान काकलुतीन दुलोबायेन आनी भोगसण्याच्या मनान वागूंक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आयती करता देवाची बिरांत जिविताची गोडीतांनी सृश्टीच्या अजापांनी देवाक वाखाणूंक देवाच्या मोगाक खालती जावंक आमकां दुलोप करता आयच्या समोरेमणेचो विशय पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भावार्थाची यात्रा सहभागेलीपणान जिवुया पवित्र आत्म्याच्या माखणेन आमच्या उमेदवारांक देण्यांनी बोर आनी जेजूचें दिरादीक गोवाय तांकां कोर तशेंच तांणी देवाचें राज बांदपाच्या कार्यांत एकामेकाक हात दिवन वावरूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत
आमी बापा लागीं मागुया. भाव भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमचे मुखार दवरलेली ही कल्पना आमच्या काळजा मनांत रिगोवन जायते पावट घडी पवित्र आत्म्याच्या बळान सहभागेलीपणान वावरूंक आनी आमच्या बऱ्या कोरण्यांचो पोरसोड सोर भोंवती फांकारूंक घडी आमी चुकल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. मोगाला जेजू, आमी तरणाट्यांनी जायते फाटी मिसाच्या बलिदानान बऱ्या स्वभावान आनी आयत्या मनान वांटो घेवंक ना. मिसाची भेट चालती आनी सोदाची कशी करूंक तिचो ओत्मीक फायदो घेवंक आमी फाटीं उरला. होरपा उमेद नासतना हे जेजूच्या महायोजनांत बेसरमायेन वांटो घेवंक हो देवान दिल्लो बरो सोयीक आमी इबाडला. बोगोस आमकां सायबा. आमच्या घरांत तशेंच आमचे सोरभोंवतणी जियेतल्या जाणट्यांक वडिलांक जायते पावटी आमी रेस्पेत मान दिवंक ना. तुज्या पावलांनी चलून सेवे चाकरीची क्रिस्ती भावार्थी जावचे बदलेक मोबायल, इंटरनेट, TV आनी असली आधुनीक यंत्रणाचो दुरुपयोग करून आमचो वेळ इबाडला. बोगोस आमकां सायबा. तुज्या पवित्र उतराची जिवाल गोवाय जायनासतना आमी वायटांत घुस्पून रावल्या. ह्या सगल्या चुकीचे आमी बोगसणें मागता. बोगोस आमकां सोम्या. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Moima deva kun sorgi moima deva ani shanti tacha ishta sansari moima deva kun sorves para deva sorgin sharaya sor podveda deva baba deva baba ami tuka namaskar kota ami tuka limasta tujha don oi baba pason ami tuka vakata somya Jesus Krista Bapacia ekliac puta somia deva deva nu संसाराचे पाप काढतात आशिका तुकोर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र
सोगल्याचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता Eklots tu ishvor, eklots tu por, vesko deva, surgi moima deva. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. एक कुडी रोगीच रावून ह्या आमच्या तोरणाट्या पासत मागुया. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोहिमेवून बापा पवित्र आत्मो आमच्या आनी अदीक करून ह्या तोरणाट्यांच्या काळसांनी घाल आनी आमचे भितर रावन तुजे मोहिमेचें मंदीर तो तांकां आनी आमकांय करूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गोरिबाक बरी खबर दिवंक, कोयद्याक सुटका परगटूंक, कुड्ड्याक परतून नदर दिवंक, जुलोमाक सांपडलेल्याक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्ताक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माळूंक दिवंक, कोणती दुखीचे आवारण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतोवंक आनी मन मोडून मेंगी जाल्ल्याक वाकाडणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. तुमकां सर्वेस्पराचे यादनीक म्हणटली, आमच्या देवाचे मुणयारी म्हूण तुमकां पाचारतली. चुकोय नासतना हांव तांकां फावो तसलें इनाम दिता आनी तांचे लागीं सासनाक तोखता तसलो करार करता. किर्तिवंत जातले तांचे कूळ सगल्या राष्ट्रां मदें आनी तांची संसद सगल्या लोकां मदें सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेली संसद. अशें तांकां पळयतात तितली मान्या करतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं वतो. कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वा सर्वेस्परा. केलाय ते सगळे जानवायेन केलाय. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट पोल्या. सोपा. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. फावो त्या वेला तुजें वंदितलोय म्हूण सगळीं तुजेर
दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालीत आनी आसाय आनी ती पुजायतात. तुजो सोदोल हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. तुजो आत्मोदार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेलू. जबाब. तुजो आत्मोदार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परा गितां गायतलो. जिवासोसोर म्हज्या देवाक मंजुलनाद रोचून काडटलो. जसो सर्वेस्परा सोवे आसा म्हजो संतोष, तशी ही म्हजी उतरां तुका संतोष दिवन. जबाब. तुजो आत्मोदार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. उद्गार. Zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा. Puvitratmia devunie, pavartianci calsapor, tucia mogacia ucian, amci calsa la sundi. Zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा, zoi सर्वेस्परा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा. Moima tuka somia. जुदेवांची पास्क लागीं पावलोले. जेजू जेरुसल्याक चोडलो. देव मंदिरांत बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले ते, आनी आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले सावकार ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी तांकां सोगल्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांच्या नाण्यांच्यो राशी शेवटून उडयल्यो आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हळें, हें सोगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें गोर तुमी वेपाराचें गोर करूं नाकात. तुज्या गोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काडीस, अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास जालो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदव्यो आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. तांकां परतीपाड करून जेजून म्हळें, हें देव मंदीर तुमी मोडात
आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या देवमंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेसूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर तांणी बावार्थ दिवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भोव अपुर्बायेच्या तरणाट्यानो, आज सेवाधर्मीक मळार आमी 2 समारंभ करता. आख्खे पवित्र सभे बरोबर आज आमी लाताऱ्यांच्या महामंदिराच्या समर्पणांचो उगडास करता. डेडिकेशन of the Basilica of Saint John the Lateran. आनी आमकां घडये थोड्यांक तरी खबर आसतली, ही इगर्ज रोमांच्या बिस्पाची इगर्ज म्हणजे आमच्या पाप साहेबाची इगर्ज. जे भाशेन ओल्ड गोवा कॅथिड्रल आमच्या आर्से बिस्पाची इगर्ज, ते भाशेन सेंट जॉन द लॅटरन ही बासिलिका पाप साहेबाची रोमांच्या बिस्पाची इगर्ज. आनी दुसरे वाटेन आज ह्या आमचे फिरगोशेंत आमी ह्या तिरावणीच्या संस्काराचो औतोबाचीक समारंभ करता. आनी आयचीं वाचपां ह्या दोनूय समारंभाचेर आमचें मन ओडून व्हरतात. आयचें पयलें वाचप पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी भावार्थाची यात्रा कशी चलची ह्या विशीं उसवाड घालता जाल्यार आयचें शिव वर्तमान आमी देव मंदीर आनी आमी देव मंदीर जाल्यार ह्या देव मंदिरा सवें आमचें सवें हेरां सवें पवित्र सभे सवें आमची जबाबदारी कितें ताचो आमकां उगडास करता. ऐश्वर्या राय हें नांव आमी आयकलां. घडया फाटल्या दिसांनी त्या ओस्तोरेच्या जिवितान घडये जायतें वादळ मोड जायतें वयर सकल जालां. पूण 1994 ह्या वर्सा हे आमचे भारतीय चलयेक मिस वर्ल्ड हो मुकूट फावो जाल्लो. आनी निमणे फेरयेंत in the last round there were 5 of them. आनीक परिक्षक आसले, जजीस आसले, ताणें हे आमचे भारतीय चलयेक असो विचार केलो. According to you, what makes a woman the most beautiful person on earth? According to you, what makes a woman the most beautiful person on earth? आनी आपल्या आस्त्या मुखामळान दिपकायत्या दोळ्यांनी हे वस्तोरेन असो जबाब दिलो. It is not merely external beauty. Rather, it is the beauty of the heart that makes a person or that makes a woman the most beautiful person on earth. बायली सुंदराय न्हय, पूण भितरली सोबिताय
एके उस्तोरेक सोबीत करता. आमचें मन भितरले सोबितायेचेर ओडून व्हरता. आमकां पवित्र सभेची शिकवण अशें म्हणटा, पवित्र जावंक, भाग्यवन जावंक, बरें जिवीत जिवंक सगल्यांक देवाचें आपोवणें. आनी मादर तेरेसा ही भाग्यवंत अस्तरी आपले शिकवणेन अशें म्हणो, होलिनेस is not a privilege of a few. It is a call for all. पवित्र जिवीत म्हणटा तें थोड्यांचेंच आपोवणें न्हय, पूण तें सगल्यांक देवान दिल्लें एक खरें आनी नीज आपोवणें. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी खेरीत भाशेन आज हो तिरावणेचो संस्कार घेतल्या म्हज्या अपुरबायेच्या तोरणाट्यानो आयचीं वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिवितान 3 कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. आयच्या पयल्या वाचपांत, आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करता. तो म्हणटा, हें मंदीर मोडात आनी हांव 3 दिसांनी तें नव्यान बांदतलो. आनी त्या काळावेल्या मनशांक ताचो समज मेळना आनी ते ताका विचार घालून म्हणटात, हें मंदीर बांदूंक आमकां कितलीं वर्सां लागलीं आनी तूं 3 दिसांनी तें मोडटलोय. पूण त्या मागीर म्हणा तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. आमी सगलीं आनी अदीक करून आमची कूड देवाचें मंदीर आनी हें बाग आमकां सगल्यांक पवित्र स्नाना दिसा फावो जाला. आनी त्या दिसा घोडे आमी आतां पळयलां आसतलें बावतिस्मांत जायत्या कुणां मदल्यो 2 कुणां आमकां दिसतात. पयली कुणां धवी न्हेसून आनी दुसरी कुणां पेटलोली वात. आमच्या पवित्र भाग्यवन जिविताची कुणां. अपुरबायेच्या तोरणाट्यानो आज प्राचिताची रितींत वांटो घेतना आमी उगडास केला. घोडे जायते पावट आमी मोबायलाचो आनी ह्या दुसऱ्या वस्तूंचो दुरुपयोग केला. मोबायल घोड्यास आमच्यान जायत्या बऱ्याक वापरूं येता. जायतें बरें तातूंतल्यान शिंपणाव येता, शिकूं येता. पूण दुसरे वाटेन आमचे कुडीचें पवित्रपण भोश्टायता तसलें आमी पळोवं येता, तसलें आमी शिंपणाव येता आनी तसल्या सांकळ्यांनी आमचें जिवीत घुसपा गोंदळाक सांपडाव येता. ह्या वायटाचेर चतूर रावंक आज पवित्र आत्म्यांच्या देण्यांची बढती आमी घेतल्या. हे देण्यांची गोठेन आमी देवाचें पवित्र मंदीर म्हूण ओळखून ह्या मंदिराची पवित्रताय सांबाळूंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर आयच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर मागण्यांचें घर, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. कित्याक ह्या मंदिरांत, त्या मंदिरा लागसार जायतो वेपार धंदो चलतालो. जायते फोटोवप, नागप, चोरप चलतालें. आनी जेजू एक मंदीर म्हणल्यार कितें ताचो उगडास करता. तें मागण्यांचें घर, तें देवाक अदीक लागशिल्ल्यान अणभवपाचें घर. अपुरबायेच्या तोरणाट्यानो आज तिरावणेचो संस्कार घेवन पवित्र सभेंत अदीक करून ह्या मागण्यांच्या घरांत तुमची जबाबदारी खेरीत भाशेन अदीक वाडटली. पवित्र मंदिरांत येवन मागण्यांत वेळ सारूंक, पवित्र मंदिरांत येवन आमी बरे भाशेन उर्बेन, शिताबेन, मिस्सांत वांटो घेवंक. असल्याय चुकीचें आज आमी बोगसणें मागलां. पवित्र मंदिरांत येवन देवाचें उतर आमी परगटूंक आज काय बरे भाशेन
जे भाग आमकां दिल्यात ते आमी परगोटल्यात. हें काम आमी उर्बेन चालू दवरूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं ह्या देवाच्या मंदिरांत हे पवित्र सभेंत आमी जी कार्य आसा जे मिसांव आसा तातूंत सहभागी जावं दोतोन शिकोवन जावं तरणाट्यांच्या जम्यांत मिसळ जावन जावं तरेचो वावर ह्या मंदिरांतल्यान जाता हे आमचे फिरगोचेंतल्यान जाता तो आमी नेटान फुडें व्हरूंक ही जबाबदारी आज हो संस्कार घेतना आमी ओळखून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता ते भाशेन आज आमी ह्या देण्यांची बोडती ह्या देण्यांची जागृताय घेतल्या पूण बेश्टीच न्हय. आयच्या पयल्या वाचपान इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेल्या आमकां आत्म्यांचो उगडास केला, आत्म्याच्या देण्यांचो उगडास केला. आनी देणी कोण परी आमी गोरजेवंतांचे सेवेक घालची हाची आमकां जाग मेळ्ळ्या. आनी थोड्या सातोळ्यांनी आमी हो सादारण उत्सव 2025 सुरू करतले. ऑर्डिनरी जुबली 2025 आनी ह्या उत्सवाक एक मार्गदर्शन कशें आमच्या बाब साहेबान आमकां एक बरी चीट दिल्या. आनी हे चिटींत तो आमकां उलो मारता आमी बरो वाशाच्यो कुणां जावच्यो. आत्म्यांची देणी जी आमकां दिल्ली आसात ती घेवन भावार्थाची यात्रा ह्या भावार्थाची फळां कशीं सहभागिलीपणान आमी दुसऱ्यांक बरो वाशाच्यो कुणां जावंक. He invites us to be signs of hope. And to whom? He says, be signs of hope to the prisoners, signs of hope to those elderly, signs of hope to the sick, signs of hope to the migrants. आणि किरीत भाशेन म्हणटा, be signs of hope to youth who are caught up in different types of abuses. अदी करून हें तुमचें मुणयारपण जातलें. तुमच्या कुटुंबांत बरो आशाची कुणां जावंक, तुमचे पवित्र सभेंत बरो आशाची कुणां जावंक, तुमच्या समाजांत बरो आशाची कुणां जावंक आनी खास तरेन तुमी तरणाटीं एकामेका बरोबर चलता भोंवतना, बरोबर शिंकतना, बरोबर वावरतना, बरोबर खेळटाना एकामेकाक बरो आशाची कुणां जावंक. तेन्ना ह्या आत्म्यांची ही बाराय फळां आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक चाखूंक मेळटलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ही आमची तरणाटीं हो तिरावणेचो संस्कार घेतना आमची जबाबदारी तांचे विशीं आमी ओळखून घेवया. आमकांय खास मिसांव आसा ह्या आमच्या तरणाट्यांक आमी बरें मार्गदर्शन दिवंक. ह्या आमच्या तरणाट्यांक चुकतात तेन्ना मोगान आनी मानान शिटकावंक. ह्या आमच्या तरणाट्यांक निराशीपण जिवितांत येता तेन्ना नवो बरवासो दिवंक. आनी भाशेन आमकां दिल्लें आपोवणें आमी फुडें व्हरूंक. आज हो समारंभ करतना ह्या तरणाट्यां पासत खास तरेन आमी मागुया आनी आमी सगल्यांनी देवाचें पवित्र मंदीर म्हूण ओळखून ह्या मंदिराची पवित्रताय राखूंक, ह्या मंदिराचें व्हडतेपण ह्या मंदिराच्या वावरांत मिसळ जावन आमी उखलून धरूंक आनी आमचे सरभोंवती आत्म्यांच्या देण्यांची फळां दिवन दुसऱ्यांक बरो आशाच्यो कुणां जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगाच्या उमेदवारांनो, ह्या शुभ वेळार आमचो भोव श्रेश्ठ बिसायब जेजूच्या नांवान बापा लागीं पवित्र आत्म्याची देणी मागतलो. ही देणी घेवन तुमी जेजूचें गोवाय जावं आनी तुमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत
बावाड तिरावंक आनी सदांच पेल्याच्या गरजांनी आकांतांक पावूंक तुमचें आयतें मन उक्तें दवरात. हे रितीक 4 भाग आसात. पयलो भाग पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो. दुसरो भाग उमेदवारांचेर हात दवरप. तिसरो भाग पवित्र मागणी आनी चवथो भाग भावार्थ्यांची मागणी. आतां आमी पयलो भाग पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो करतल्यो. आमच्या पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारा मदलो संबंद घट करूंक आतां पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो नव्यान उच्चारतल्यो. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचो बावाड तिरायता म्हूण आमी सोत मानता. ही उच्चारणी करतना आमचें सगळें ध्यान मन पवित्रित्वेचेर दवरुया. सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या तरणाट्यां बरोबर आमच्याय पवित्र स्नानांच्या दिसाचो उगडास करून आमी तांचे बरोबर फावो तो जबाब दिवन आमच्योय भावसारण्यो नोसरुया. सैतानांक आनी सगळ्या ताच्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्ग आनी प्रित्मेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेसू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितान जल्मलो. ताणें कोस्ट मरण सोंसलें, ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्यांतलो जिवून जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो जीव दातार धर्मदुतांचेर देंवलोलो ते परी आज तिरावणीच्या संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता. ताका तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवणपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो भावार्थ, हो आखे पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आतां दुसरो भाग उमेदवारांचेर हात दवरणी. आमचो बिसायब उमेदवारांचेर हात दवरून खेरीत मागणें करतलो. हात विस्तारणेचो समज असो. पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ती परंपरेंत हात विस्तारून धर्म फुडारी पवित्र आत्मो दितलो. हीच कुणां आतां आमचो गवळी बाब वापरता आनी पवित्र आत्मो उमेदवारांचेर पाठोवंक मागणें करता. आमी सगळीं ओगेपणान पवित्र आत्म्याची देणी तांचेर मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवंक आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू सारकी तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. एक गोडी बरोगीच रावून आमच्या हात जोडून ह्या आमच्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया.
आनी ह्या वेळार सोह बलिदानांत वांटो घेतलेल्या यात्निकां बरोबर हें किरीत आशिर्वादाचें मागणें आमी करतना आमचें काळीज मन भावार्थान बापाक उबारुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या पुतां दुवांक पातकांतलीं सोडोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बुद्ध आनी गोटाय, शाणेपण आनी भोक्ती तांकां लाभय आनी तुजे भिरांतीन तांकां भर. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां तिसरो भाग, पवित्र माकणी. तेल पवित्र आत्म्याचे शक्तीची खुणां. पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी ताच्या गुणाची बोरती देंवता म्हूण दाखोवंक प्रवाद्यांक, याज्ञिकांक आनी राजांक तेलान मागताले. हेच भाशेन तिरावणे संस्कारांत उमेदवारांचेर पवित्र आत्मो देंवता. पवित्र स्नानाची कृपा तिरायता आनी देवाचें राज पुरगटूंक तांकां कृपा मेळटा. जाणवाय, गिन्यान, बुद्ध, गोटाय, समजिकाय, भोक्ती आनी देवबिरान ही पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो जातात. देखून उमेदवारांक मागतना गवळी बाब एक एकल्याचें नांव उच्चारून म्हणटा. गे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची उमेदवारांचो जबाब. आमेन. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu pena gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone titans cultura, accende lumen sensibus, infunde amorem cortibus, infirma nostri corporis, virtute firma
perpeti. Ostem repelas loncius, pacem quod dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne doxium. Per te siamus ta patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni doxium. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum secula. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone editans cultura, accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repelas loncius, pacem quae dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne doxium. Per te siamus ta patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni doxium. Deo Patris
Patris et Gloria et Filio quia mortuit surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu perna gratia, que tu creasti pectora. Deo Patris et Gloria et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. देवान ह्या वेळार किरीत पोरणी आमच्या उमेदवारांक आपल्या आत्म्यान मागल्यात आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान बावाट सेवे चाकरेंतल्यान पुरगोटूंक ती फुडें सरतात. ह्या वेळार गायनांतल्यान आपली भावना ती पुरगोट करतली. Pavitra Atma, mujer Deula, Maka Povit, Corunata, Mafi Shanti, Santo Spriti, Munshang Porgo, Corum Data. सगळीं उबीं रावया. ह्या किरीत संस्काराच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना ह्या तोरणाट्या पासत आनी हेर दुसऱ्याय गोरजां पासत आमची मागणी बापाक उबारुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी पावाटाची यात्रात एकचारान आनी सौभागेलीपणान जिवुया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबात गवळीक वडिलांनी यादनिकींनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणांनी जेजू भाशेक सेवे चाकरेचें जिवीत जेवन आपल्या हाताकाळ आसलेल्या शेडयांक ते बावाटाचे नमुणे आनी काळजीदार गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका पवित्र आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार समोर तुमचेर आपलो अधिकार चलयना. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांच्या हातांत घातलेलो कारभार उदार मनान चलोवंक स्वार्थ आनी आशा सोडून समाजांत मोग नीत आनी शांती हाडटले निजाचे समाजीक फुडारी ते जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्रताय आसा. जायतीं आमची भाव भयणां भारतांत तशें वेगवेगळ्या देशांनी धर्माक लागून गुलामपण कोश्ट आनी दुमालो सोंसता. तांच्या जिवितांत सोम्याचो आत्मो बिराद करूं आनी ती स्वतंत्रताय भोगूंक पावूंक पिडापीड दितल्यांनी स्वभाव बदलून एकाच रोचणार बापाचो मोग ते अणभव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. बाप म्हजें नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. ह्या जेजूच्या उतराचेर विस्वास ठेवून आयज तिरावणे संस्कार घेतली उमेदवारां पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बरोवन जेजूची बरी खबर आपल्या खासगी जिवितांत जिवन आपल्या समुदायान तशेंच समाजान परगटूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. जसो तुमचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. आयज तिरावणे संस्कार घेतलोल्या उमेदवाराची आवय बापूय जेजू भाशेन आपल्या भुरग्यां सोवें दयाळ आनी सोंसणीक जावन मोगान आनी उमेदीन आमकां मार्गदर्शन दिवन आनी गरज पडल्यार आमकां शिटकावून तेच परीन देवान आमकां दिल्ल्या पोणे सोदूंक वो विचून काडूंक आमकां उत्तेजन दिवंक म्हूण मागतना आपलो कुटुंब पवित्र आत्म्याच्या फळांनी निटलोलो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. वचात शुभ वर्तमान परगटात. आमी ह्या 400 वर्सांची संभरमणीची सुरवात केल्या. ह्या वर्सान देवा बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक ही कृपा मागता. आमी हो भावार्थ दिनवाशी मनांत तीर दवरूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान तो सगळ्याक शिपडावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. एक घडी बरोगीच रावन आमच्या काळसा मनांतली दुसरी मागणी आवंडे बापाक उबारुया.
भोव दयाळ बापा, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आमी तुका उबरलेली आमची मागणी मानून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो, सोरो आनी काल्स. जेजू आयज दर एका उमेदवाराक विचारता, म्हज्या पुता आनी म्हजे धुवे, कितें घालताय तूं ह्या उंड्यांत? कितें घालताय तूं ह्या काल्सींत? पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी ताच्या गुणाची बोरती म्हज्या जिवितांत सदांच जोल्टी दवरची हो बरवासो हांव घालतां आनी आमच्या जिवितांतल्यो आडकोड्यो, कोश्ट, ताळण्यो, दुबाव तुका भेटयतां. सगळे आमचे गुणांनी नेटयले जिवीत तुजे आदी करता आनी काळजीदारपणान जेजूचो पाटलाव करपाचो हांवडो ह्या कालशेन घालता. एक कुटुंब. आयज आमचे चिखलेची फिरगोस एक कुटुंब खोशी हांगा हाजीर जाल्यात. जे पोरी एका कुटुंबांत एक वडील आमचें जिवीत फळाबोरीत आनी देखीवंत कोत्ता, तेच भाशेन जिवंक आमकां उर्बा दिता. आयज तिरावणी संस्कार घेतलेलीं तरणाटीं पवित्र आत्म्याच्या एकवटान रावंक पेटलोल्यो दिवल्यो कोश्यो दुसऱ्यांचें जिवीत पाकारूंक पावूंक ह्या कुटुंबा वरवीं आमी आमचें कुटुंब फळाबोरीत जावंक तुका उबारता बापा. पवित्र आत्म्याची फळां. आयज ह्या तिरावणे संस्कारान आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याची देणी फावो जाल्यात. ह्या देण्याक आपल्या जिवितांत जिवन आनी पवित्र आत्म्याची फळां तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येवंक ही फळां एक कुणा कशी देवाक भेटयतात. प्रिती मोग चॅरिटी. प्रिती मोग सगळ्या देण्या परस उत्तम आनी पयलें फळ पवित्र देण्याचे देवाचे सोयभूत जावन आसा मोग. आमी एकामेका सोवे मोगान वागुया. खुशालकाय जॉय. दूख गोश्ट आमचे जिविताचे भाग. तोरी आसतना आमी खुशाल आसता. देवाचेर पातयेन जियेता. हे भाग आमकां जोण एकल्याक मागुया. शांती पीस. जेजू तूं शांतीचो कुंवर. आयच्या दुखवलेल्या संवसाराक आनी सृश्टीक तुज्या शांतीन भर. आमकां शांतीची हातयारां कर. सोंसणीकाय पेशन्स. देवान दिला ताचेर खुशाल जावप, एकामेकाक समजून घेवप
आनी बोगसणें घेवप आनी दिवप. मोग आसा थंय सोंसणीकाय आनी बोगसणें आसा. मोयपास कायंडनेस. समाजाचे देगेक श्रिश्टीताय गरजेवंतान सोवें आमी मोयपास दाखोवन आमी जेजू भाशेन जाता. दुसरे सोवें जेजू पळयता. बरेपण गुडनेस. पवित्र आत्म्याची फळां म्हणल्यार खूब देवाच्यो कुरण्यो. तातूंतल्यान देव आपलें बरेपण दाखयता. आमच्या जिवितान हेंच बरेपण पवित्र देण्या वरवीं आमकां भाग जालां. उदारपण जेनरोसिटी. ग्रेस्तकाय देवाचे देणे, पूण ती ग्रेस्तकाय आमी आमकांच दवरूंक न्हय, पूण उदारपणान गरजेवंतां सोवें वांटूंक दिल्या. जशें आमच्या सांता भक्तांनी आनी पुर्वजांनी आमकां आपल्या उदारपणान धर्माची आनी सोयबाची दायेज सांबाळून दवरला. दुलोबाय जेंटलनेस. शांत आनी ल्हानवी काळजाचो जेजू आमकां ह्या देण्या वरवीं दुलोबेची जावंक उस्कायता. उदीक करून आमच्या वेव्हारांत दुलोबाय ल्हानां आनी दुर्बलां सोवें. विस्वाशीपण फेथफुलनेस. जेजू आपल्या बापायक खुर्सार मरोपुरान विस्वाशी रावलो. तशेंच आमी ह्या देण्या वरवीं आमच्या देवाक आनी आमच्या भावार्थाक विस्वाशी रावंक जाय. नम्रताय मॉडेस्टी. मर्यादीन जियेता तो जेजू आनी ताचे शिकवणेक मान दिता. मारिया आमची माय आपले आखे जिवितान उतरांनी आनी कोन्यांनी नम्रतायेन जियेली. हें देणें आमकां हेंच भाग फावो करता. आमच्या वांगड्या तशेंच नेसण्यान नम्रतायेन जिवंक आमकां आदार दिता. आप दोमावनी सेल्फ कंट्रोल. पवित्र आत्म्याक चिटकून रावल्यार पवित्र आत्म्याची शक्ती आदार दिता. ह्या आधुनीक काळार आप दोमावनी सांबाळूंक सगळे वायट ताळण्यांचे जैत व्हरूंक आमकां पवित्र आत्मो कृपेन भरता. निर्मळपण चॅस्टिटी. उतरांनी आनी करण्यांनी निर्मळपण सांबाळूंक हो देवाच्या मोगाचो आत्मो आमकां आदार दिता. आमी तरणाट्यांनी आमचे जिवितान पवित्राय आनी निर्मळपण सांबाळूंक देव आमकां ह्या कृपेन भरता. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचे उड्या सोवें आमची काळजां लोंबता. सूख आनी दूख सोराक गेले जेजू तुका भेटयता. सूख आनी दूख सोराक गेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या केरोगा. खुर्साचे तुजे बरी जेजू मनशा दारोणा. खुर्साचे तुजे बरी जेजू मनशा दारोणा.
आत्म्याचो उजो देवून निर्भेळ आमचो योद करूं बापाची नदर पडून जेजू तुकाचो देखून बापाची नदर पडून जेजू तुकाचो देखून भाव भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव मोगाळ बापा आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें त्या स्मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकीं आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी अदीक करून ही आमची तोरणाटीं तुका गोवाय दिवंक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मनाक हें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलें ह्या पवित्र मंदिरांत तुजी वाट चलोवन तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक तांबो नासतना तूं तुजे कुरपेचो आदार दिताय तुजी आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुजी ओगोणी जाणवायेन आनी मोगान तुवें उजिलें तुज्या पवित्र घराचे विचित्र संस्कारनीची कुणां आमकां दिवन तो कोरेपणी आमी घडोवन हाडटा कित्याक ह्या तुज्या जिव्या फातराच्या घरांत तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांचे प्रितमेर जेजूची गुडाकूट आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन वाडोयत आसाय हे परी सर्गींच्या जेरुसल्यान ती शेवटी सोपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरांत तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता Povit, 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 bălgareața सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार पडला, तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जोय जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नांवीं येतात ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी 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 तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो
आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सुसुंगवेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बावळताचो गोठ परगोटुया. तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवनपणा होवी तुवेलाक सोडली सोम्या. संसाराच्या चोरवणारा आमची बापा शेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिगा प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाच्यो माई सांगाती बागयोन सेतचो पती बागयोन दुरूंदूत आनी सुरकाळे तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरून आमी सगळ्यांनी भावार्थाची यात्रा सहभागिलीपणान चलूंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजी कशी स्वर्गार जाता, आमचो दिसपट्टो किरास आयज आनी आमी आमच्या चुकलोल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां न्हिदा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोशे येताय राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर देवाचे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर देवाचे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. आपल्या आत्म्याची देणी आमकां दिवन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान तोखतात तसलीं फळां दिवंक आमकां गोठाय बोळ दितलो जेसू ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ते भाशेन बिस्प साहेब आमच्या भुरग्यांक दोनूय रुपांनी कोम्याव दितलो आनी पाद्युगार येवन आवय बापायक दोनूय रुपांनी कोम्याव मुखार दितलो. आमचे मदें कोणूय हो क्रिस्ती भाव आसा जाणी बावतिस्म घेवंक ना ताणी कोम्याव शिवचो न्हू म्हूण आमी उपकार मागता. कुमन्यावा वेळार गीत घेवया. D34 पेज नंबर 65. D34 पेज नंबर 65. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Moșești birtace su, Moșea calza, tațomu, Kede moșir de leba,
Heavenly Father, at this moment we gather with hearts filled with immense gratitude, celebrating the gift we have just received, the gift of confirmation, alongside the immeasurable blessings you have poured into our lives, our families, friends, mentors, and the community that surrounds us. हो संवसारांत जो चडसो जोखमी आसा आमी तुका दिनवासताव तुवें आमकां तुजो वर फुडें व्हरूंक आदार दिया आमकां तुजे शांतीचे मोगाचे आनी सेवा चाकरीचे दिफ्त्यो केल्याय देखून आमी काळजांत तुका दिनवासताव बापा तुवें आमकां दोया लायन भरली दुसऱ्याची सेवा करून आनी दुसरे सोवें न्याय नीत करूंक तुजो आदार आमकां दिताय म्हूण पळयत आत्मो आमच्या जिवितांत तुजो मोग सगळ्यां टायम पोरजोलिवंक आमकां वाट दाखयता पळयत आत्म्या आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता तुवें आमकां देण्यांनी आनी कृपेच्या फोल्यांनी बोरल्या आनी नेटवयल्या देखून तूं आमचो भावात काळजीदारपणांत शाणेपणांत आनी उतराच्या खोलायेक जिवंक आदार दिताय देखून We thank you, Lord, for our community here, the priests who hold us together, constantly attending to all our needs, big and small. We are especially grateful for our catechism teachers who have tirelessly prepared us for this day, ensuring we experience your love in all its glory. We also recognize all those who worked hard to make this day possible. As students bonded by the sacrament of confirmation, we thank you, Lord, for the opportunity to uplift one another in our shared journey of faith, enhancing each other's spiritual lives and growing ever closer to you and to one another. Ayes ami sogli, umedin ani dinwashi kalsant, borlant mogala bapa. फाटल्या 400 वर्सांनी आमच्या पुर्वज आमच्या जिविता पासत जांणी हो मोग आनी बावार्थ आमकां दिला तांचे खातीर वाकणटाव आमी दिनवासताव सगळे बावर्ती आत्म्या पासत जे आमचे फुडें बावर्तान चल्ल्यात
जाणी आमकां बावटाचो मार्ग दाखयला, बावटाची बुन्याद घातली आनी तांच्या बऱ्या वावराक लागून आमचो बावट तिरायलो. आमी आर्गां आनी दिनवास दिता तुका बापा, कित्याक तांच्या देखींतल्या एकचाराचे, आदराचे आनी मागण्याचे नमुने जावंक आमी आमचे मिसाव फुडें व्हरता. तेच पोरी दिनवास दिता बापाक, तांचे देखींतल्यान जी आमकां अनुभवाची शक्ती मेळटा, आमच्या आव्हानाक फुडो करूंक, खरे आनी सारके निर्णय घेवंक, सदांच तुजो मोग आनी उजवाड आमच्या जिवितांतल्यान शिपडावंक. For all the lessons we have learned and for all the love and grace that sustain us, we thank you, Lord. We cherish the opportunity to continue this journey of faith, carrying the torch of fidelity as those before us have done for the past 400 years. We look forward to sharing the wisdom we have gained and inspiring those who come after to seek you. May our lives stand as living testaments to your grace, always reflecting your goodness in our words, actions, and intentions. Amen. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागलें आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान पोसलें, त्या तरणाट्यांक ह्या उत्तम देणयांचे गोठायेन सगल्या आडकुळींचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणे तुजे पवित्र सभेक संतोश दिवंक पावूं आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणांक भोव करून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजे सभा प्रितमेचेर वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशीं बसुया. काळजाचे कोलायेंतावन म्हजे उपकार आनी दिनवास भोव मानेस्त आदारी बिस्प साहेब सिम्याव पुरिफिकासांव फर्नांडीस आमचे खुशालकायेन भाग घेवन देवाच्या उतराची मोडणी करून आमच्या भुरग्यांक तिरावणेच्या संस्काराची माखणी दिवन तांकां हें एक व्हडलें देणें दिलें देखून देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर शुभाम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. दिनवासता सोगल्या हाजीर आसलेल्या पाद्री भावांक तुमी सोगल्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या भुरग्यां पासत मागलें, तुमकां सोगल्यांक देव बरें करूं. आमचे दिनवास आमच्या पादविकार फादर बॉलमॅक्स, आमचो पादकूर फादर पिटराक तुमच्या मार्गदर्शनान आनी आदारान सोगलें सुफोळ जालें. देवाची कृपा आनी आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसूं. आमचे उपकार आनी दिसमास सोगल्यांक जी वावुरली रितीरांत आनी लागशिल्ली तयारेंत आमच्या भुरग्यांक तयार करूंक हो तिरावणेचो संस्कार घेवंक फादर हेनरी फाल्कांव एंड टीम, दिनवास आंके फादर पीटर ब्रिटो, मिसेस इलेन डायस, मिस्टर पीटर बॉर्जिस, मिस्टर तादियोस वालेस एंड मिस मरेग तुमच्या आदारान आनी भोगतीपणान भुरग्यांक हो संस्कार घेवंक जाय आसली लागशिल्ली तयारी बारी तोकोस घेवन तुमी केली. देव बरें करूं. तशेंच जे पाद्री भावांनी आवय बापायक संदानाचो साक्रामेंत दिलो तांकांय आमचे दिनवास. दिनवासतां एना आनी डेनिस डिसूजा जी आपली सोगलें काम सोडून उमेदीन आमच्या सांगाताक ओल्ड गोवा रितीरांत आमकां आदार दिल्ल्या पासत गॉड ब्लेस यू. खरें दिनवास आमचे फिरगोजेंतल्या एका संस्थेच्या वांगड्याक जाणी हांगा येवन देवाचें राज
मोग आनी आपल्या जोम्यांतल्यान आपल्या जिविताचो अनुभव दिलो. थँक्यू वेरी मच. आमचे दिनवास भुरग्यांचे आवय बापायक तशेंच संदेशकारांक एकठांय येवन ही सोमरोमणी फलादीक करूंक आपलो तेंको दिल्ल्या पासत तुमकां आमचे दिनवास. भुरग्यांच्या आवय बापायक व्हड जबाबदारेन आनी बरी तोकोस घेवन भुरग्यांक हे पवित्र साक्रामेंताचे तयारेन आपलो भरपूर सांगात आनी आदार दिलो देखून काळजाचे दिनवास तुमकां जोण एकल्याक. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक हो तिरावणेचो संस्कार घेतलेल्या मोगाल भुरग्यानो. हो साक्रामेंट शेवूंक तुमची 2 वर्सांची तयारी करूंक तुमी तुमचो सगलो तेंको दिलो आनी हे आत्मीक तयारेन तुमी खुशाल मनान वांटो घेतलो. देवा बापान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. Wishing you all the very best, dear children. Congratulations. May God bless you and continue for you to grow as witnesses of Jesus, becoming leaders in the church. God bless each one of you. तशेंच स्नॅक्स तयार केलोल्या नोएल्स बेकरी आनी पॅटिसरी आनी केक तयार केलोल्या बेक हाऊस हांकां देव बरें करूं. आमचे दिनवास एना आनी एंड्रू आनी भुरग्यांच्या गायन मंडलाक, PPC वांगड्यांक, कॅमेरामॅन कॅजी आनी तशेंच आमचे दिनवास आमच्या सांकिस्तांव फ्रांसिस्काक गॉड ब्लेस यू ऑल. सोर शेवट म्हज्या काळजाचे दिनवास आनी उपकार सगल्या संदेशकारांक खेरीत भाशेन जाणी लागशिल्ली तयारी तशेंच रितीर करूंक म्हाका आनी भुरग्यांक आदार दिलो देखून. थँक्यू वन एंड ऑल. गॉड ब्लेस यू. एक्यावन 51 भुरगीं खुशाल आहा तुमी? आर यू हॅपी? शाबासकी तुमकां आनी परबीं. कॉंग्रेच्युलेशन. आयज तुमी शेकी पवित्र आत्म्याक ह्या क्रिजमाच्या साक्रामेंतान घेतला देखून तुमकां शाबासकी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी तुमचे पासत आमचे मदें आयज आयिल्ल्या आमच्या भोवश्रेश्ठ बिस्प साहेबाक, आमच्या सिमियांव बिस्पाक आमचे दिनवास. सदांच आमच्या मोगाचो आपुरबायेचो तो. आनीक आमी कितेंय करता जाल्यार आमचे फिरगोजीन भोव करून आतां 400 वर्सांची समोरमणी, आमची 400 वर्सांची पावलां मारता आसतना हो तुमचो क्रिज्म आयज आमकां आनीक एक मायलस्टोन. जाल्यार आमचे फिरगोजीन आमी कितें करता तेन्ना आमकां आमच्या वडिलांचो सांगात आनीक सदांच हो एनकरेजमेंट मेळटा. त्या पासत आमी तुमचे आभारी. आयज ह्या समोरमणेन थोड्योश्यो नव्यो वस्तू जाल्यात. आयज आमचो कॉयर आहा थंयसर व्हडलीं कोण ना, सगळीं धाकटी आमची चिल्लर, आमची ही भुरगीं दोतोनीचो कॉयर. आनीक दुबाविरेत आमच्या व्हडल्यांनी मातशें तांकां गायडन्स दिला, पूण सगल्यांनी तांणी हो आख्खो कॉयर आयज बरे भाशेन सांबाळ्ळा. बरे भाशेन मधूर गितां घातल्यान गायल्यांत आनी बरे भाशेन मंद वाजयलां. डिस्टर्ब करिनासतना बरी म्युजीक वाजयल्या, वय की ना? जाल्यार खेरीत भाशेन तांकां शाबासकी. तातूंतलीं जायतीं भुरगीं आमची SFX म्युजीक एकेडमीन शिकतात. तुमच्याय भुरग्यांक धाडात SFX म्युजीक एकेडमी. दर सोमारा दिसाक तांची क्लास आसता. ह्या भुरग्यां बरोबर आयज आनीक एक नवी वस्त दिसती पडल्या. ही आख्खी लिटर्जी बरे भाशेन तयार केल्या, आमच्या संदेशकारांनी केल्या. तांकां आमचे दिनवास आनी शाबासकी. क्रिएटिविटी कर म्हूण सांगलोली तांकां. आनी भोव करून ही दिनवासणेची रीत एक मॉडल कसो तयार केला तेमी तुमी सगल्यांनी तो मॉडल पळोवचो. कितें मॉडल केला तो आमच्या भुरग्यांनी. तांकां सांगलेलें तुमकां जाय ते भाशेन करात. आनी तांच्या मदल्या एकल्यान बरे भाशेन तें बरयलां आनी बरे भाशेन ही क्रिएटिविटी करून देवाक दिनवास दिल्यात. म्हणटच आमचे फिरगोजीन ही नवी तरणाटीं जीं भायर सरतात गुणान भरलेलीं म्हूण आमकां कळोन आयलां. देखून हांव देवाक दिनवासतां तुमचे पासत. आनी हे तुमचे गूण जे आयज तुमी हे समरमणेन दाखयल्यात ते आतां ही आख्खी 400 वर्सांची समरमणी चलता आसतना
आनी त्या उपरांतूय 401, 402, 403 तुमी तुमचो हे गूण आमचे पवित्र सभे पासत वापरतल्यात म्हण आदी फुडेंच तुमकां शाबासकी दिता. सगल्या आवय बापायक आमचे दिनवास आनी शाबासकी. ही तयारी तांची चलता आसतना तुमकां जायते पावटी खोर खोर उतरांय पडल्या आनी पडपाक जायी बीन. म्हजे कडेन चड पडूंक ना, आमच्या पातकुरा लागीं चड पडल्या. आनीक थोडीशीं उरलेलीं ताणें रिजर्वय दवरलेलीं आसात. जाल्यार खेरीत भाशेन तुमकां आवय बापायक जें कितें सांगलें आनी जें इन्स्ट्रक्शन्स दिलीं त्या प्रमाणे तुमी चल्लीं आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी हे तयारेक तशेंच आयच्या ह्या दिसाक तयार केली देखून तुमकां शाबासकी. आनी खेरीत शाबासकी आमच्या संदेशकारांक. आख्खी टीम बरे भाशेन तांणी वावर करूंक हे सगल्यो वस्तू मांडून हाडल्यो आनी बरे भाशेन सगळे मांडून हाडल्या उपरांत तेजें एग्जिक्युशनूय बीन बरे भाशेन केलें. सगळ्या संदेशकारांक जाणी हात बोट घालून आपलो वेळ काडून ह्या समारंभणेक तयारी केली तांकां आमची शाबासकी. आनी आमची खेरीत शाबासकी आमच्या कॅटिकॅटिकल एनिमेटर फादर पिटर. जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो आयडियाज तशेंच डिसिप्लीन खेरीत भाशेन जायते फावटी हांव कडेन सोडटा बरें आसूं म्हण, पूण जें डिसिप्लीन सांबाळपाक जाय तें तुमचे मदें सांबाळपाक फादर पिटरान जायतो तोकोस घेतला. आनी जायते फावटी समबडी हॅज टू बिकम बॅड. हांव गूड आनी तो बॅड जाल्लो आहा. कित्याक काय म्हळ्यार तो तुमकां सारको डिसिप्लीन सांबाळटा, पूण एक्चुली तेणें केलां तें चड बरें आनी तें तुमकां भोव गरजेचें भुरग्यांनो. जें कितें ही आख्खी तयारी करता आसतना डिसिप्लीन तुमकां शिकयल्लें आसा तें सदांच तुमी तुमच्या मनान दवरतलीं. आवय बापूय दवरतलीं आनी संदेशकाराय तें सगळें मनान दवरतलीं म्हूण हांव रावतां. आनी ह्यार सगळी तयारी केल्या ते भाशेन ही सगळीं उतरां जीं आमच्या सावियोलान उलयला एज अ प्रेजिडेंट ती सगळीं उतरां हांव म्हजीं करतां. आनी आख्खी समारंभणी बरे भाशेन करूंक तुमी हातभार घातलेल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं. आनी आमची 400 वर्सांची समारंभणी मुखार वेता आसतना आमकां आतां उमेदीन बोल्लोलीं आनी पवित्र आत्म्याच्या नेटान बोल्लोलीं तरणाटीं मेळ्ळ्यान उरलेलो भाग आमच्या 400 वर्सांचो आनिकूय नेटान मनोवया. भाव भयणीनो, आमचो फादर बॉलमॅक्स म्हणटालो भयण सावियोलान उलयल्लीं उतरां म्हजीं करता. म्हाका दिसता हांवें म्हणचें पडलें भयण सावियोलान उलयल्लीं उतरां फादर बॉलमॅक्सान उलयल्लीं उतरां हांव म्हजीं करतां. आनी खेरीत भाशेन पयले सुवातेर फादर बॉलमॅक्साक देव बरें कर म्हणटा. ताणें आमकां सगल्यांक दिनवासल्यांत, पूण ताचेंय फुडारीपण ताचेंच गवळीक मार्गदर्शन हे फिरगोजेंत भोव खुरपे भरीत आनी फळां भरीत. ताका आम्हा सगल्यांच्या नांवान दिनवासता. तशेंच तुमकां शाबासकी दिता फादर बॉलमॅक्स फादर पिटर हांच्या फुडारीपणां खाल देव संदेशकारांच्या बऱ्या सहभागिलेपणा पासत ही कार्यावळ आज बरे भाशेन जाली. बरी नेटोवणी, बरी मांदावळ, कितल्यो खुणां वापरून अदीक आनी अदीक ह्याच्या दिसाच्या व्हडत्या संस्काराची समजणी आमकां दिवच्या मनान ही मांडावळ बेस बरे भाशेन जाली. सेवाधर्मीक मांडावळी पासत, बरे नेटोवणी पासत आनी खास तरेन गायन मंडळां पासत. म्हाकाय बरें दिसलें आज भुरगीं उमेदीन गायन करतात आनी आयकलां ते भाशेन थोडीं आज पयलेच फावट म्हाका दिसता वाजयतात वो गायतात. तुमकां शाबासकी. तुमी हें काम फुडें व्हरूंक जाय. तशेंच आमच्या तरणाट्यांक तांच्या आवय बापायकूय ही खास शाबासकी. आमचो आदलो सुर्गेस्त पाप साहेब आतां भाग्योंत जुआंव पावल दुसरो तरणाट्यां कडेन उलोवन अशें म्हणटालो, इन यू आय सी द होप ऑफ द चर्च. तुमचे सवें हांव पवित्र सवेचो बरवासो पळयतां, पूण हांव म्हणपाचो पवित्र सवेचोच न्हय, कुटुंबाचो बरवासो, समाजाचो बरवासो, अदीक करून ह्या आमचे श्रिश्तीचो बरवासो तुमचे सवें आमी पळयता. आयज कितलीं जाण तुमी हांगासर वेगवेगळ्या भागांनी वांटो घेतला, तेंय बी एक तुस्त करपाचें तुमचें मिसांव.
एकूच उलो तुमकां ह्याय फुडें हे भाशेन फिरगोजेच्या वेगवेगळ्या वावरांत तुमी मिसळ आसची न्हय सेवा धर्मांत जाय तें काम ही आमची फिरगोस उर्बेन गोवळ्याच्या फुडारीपणां काल करता ह्या वावरांत तुमी अदीक आनी अदीक मिसळ जावची आनी हे भाशेन तुमचें क्रिस्ती आपोवणें जें आज अदीक आत्म्याच्या देण्यांची भरती घेवन तीर जालां तें तुमी सुभामपणान जिवचें सगल्यांक तुमकां म्हज्या मागण्यांचो तेंको बाचायता आनी हो शेवटाचो आशिर्वाद दिता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हो आशिर्वाद घेवंक तुमची तकली वागुयात. सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सोरोन आसलेलो संतोश तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळसां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन चलूंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची जागृताय भरती आमी घेतल्या हेच देण्या वरवीं भावार्थाची यात्रा सांगातीन चलून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमणें गीत गावचे आदीं एकूच कळवणी. आमची क्रिस्माची रीत सुरू जावचे पयलीं आयज एक पुलीस ऑफिसर आयिल्लो आनी खेरीत भाशेन सगल्या लोकांक सांग म्हूण ताणें मागलेलें आसा फ्रॉम वास्को पुलीस स्टेशन. वाडें जें कितें घडलेलें आसा फेक पुलीस येवन सिनियर सिटिझन्सांक एटॅक केल्लो आसा हाचे विशीं मातशें लोकांक सांग म्हूण ताणें विनंती केल्या. कोणूय पुलीस जरी तर तुमच्या घरा आयलो वो कोणूय पुलीस जरी तर तुमकां आडयता जाल्यार तुमी तांचे लागीं तांची आयडेंटिटी पयलीं मागची हो रिक्वेस्ट पुलिसान केला वास्को पुलीस स्टेशन ऑफिशियली. सो तुमचे मुखार कोणूय पुलीस जरी तर आयलो तुमच्या घरान वो तुमकां वाटेर कोणूय आडयता पुलीस जाल्यार त्या पुलिसा लागीं बरे भशेन नम्रतायेन तांची आयडेंटिटी तुमी मागची आनी जे मेरेन तांची आयडेंटिटी ते दाखयना जाल्यार ते मेरेन तुमी त्या पुलिसा लागीं तो कितें सांगता तें करपाची गरज ना अशें वास्को पुलीस स्टेशनान आमकां आयज कळयलां. तशेंच आतां रॅलिकेची दाखोवण जेन्ना जाता तेन्ना एक खेरीत पुस्तक सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचें बरेंशें चित्रांनी बरयल्लें तशेंच सगळी म्हायती दिल्लें एक पुस्तक भायर सरलेलें आसा. आनी आमचे फिरगोजीन आमी सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च देखून ही प्री प्रोडक्शन कॉपीज ज्यो आसात त्यो तांणी आमकां हाडून दिल्ल्यो आसात आनीक ताची रेट जी आसा ती आमकां स्लॅश करून दिल्ली आसा. सगल्या चिखलेकारांक तें पुस्तक तुमी ऑफिसान पळोवचें आनीक तें तुमी घेवचें. गायन घेवया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार